स्वतःचा आम्ही अनुभव घेतला. त्यामुळे म्हाका दिसता की त्याच तरेची संघटनेचें काम करता आनी सगळ्यांक बरोबर घेवन वचप. आमी आतां एक बरें 10 जाण टीम घेवन पळोवपाचें आसा. 10 जाणांपेक्षा आपल्या प्रयत्न केले मोठे काम करता. त्यामुळे म्हाका दिसता ज्या तरेन तुमी ह्या संघटनेचें काम करता की मागीर समाजाचें यशस्वी तुम्ही काम करत राहू. सगळ्या जे आमचे भाव आसात पटकन उरलेल्या नंतर सगळ्यांक प्रोग्रामान वचत साधू चालू आसतलो. समाजाचे ठरले की आम्ही मेळावो घेवया आणि मेळावो घेता जाल्यार त्या वेळाचेर आमचे ट्रेडिशनल सण करपाचे आणि हे आज ते सगळे पागीर केले आसा पळय आनी ते एक सुंदरशा वातावरणात एक संगमाच्या जाग्याचेर हांव उबे आसा. हे आमचे ट्रेडिशन आसा. आयज आमचे ट्रेडिशन दाखोवपाचो आमी प्रयत्न केल्लो सगळ्यांनी आनी तेतून आमकां बऱ्यापैकी सुपर असो आमकां हे मेळ्ळी रिस्पॉन्स मेळ्ळो. आनी आयज पळय तुमी कितले आमगे सादारणशे 40-50 आमचे फिशरमॅन स्वताचे आपले पागीर घेवन आज तारीर सारख्या ह्या सुंदर संगमाचे सुंदर ह्या वाठारांत आमी पागपा खातीर येयले आसा. आनी होच जागो सदांच चड नुस्तें मेळपाचो. आनी सभापतीच्या हातीन सकाळचे आमचे इनॉग्रेशन जालें आनी आतां सगळे नुस्तें मारून आपआपले जे नुस्तें मेळ्ळें आसा ते सगळे आतां तेजे आमी वेट करतले आनी त्या प्रमाणे मागीर तांकां तो फर्स्ट सेकंड थर्ड असो तांकां आमी प्रायज दितले. तूं पार्टिसिपेट जाल्ले ह्या सर्तीक, एक्सपिरियन्स कसो आशिल्लो? एक्सपिरियन्स एकदम बरो. हांव आमच्या समाजाचें अभिनंदन करता. कित्याक म्हळ्यार आयचे यूथ आमगे बरे शिकले भुरगे म्हळ्यार हितून पागपा आसा आयज आनी आमगे हो पारंपारीक आमगे धंदो हो सगळे भुरग्यांनी तेमी एक प्रोत्साहन दिवन तो फुडें आमी चालू उरतलो. आमी आतां जाणटी जायत येयले पूण आमी आतां आदवादळ जालें आसा आनी ह्या टायमा आमगे पागोवप हें ह्याच आमगे रिवरांक पागोवप आनी सगळे भुरगे आमगे यूथ आतां शिकले भुरगे म्हळ्यार आमकां बरें दिसता कित्याक ते म्हळ्यार आमगे धंदो चालू दवरतले आनी फुडल्या भुरग्यांक प्रोत्साहन मेळटलें. आमचे आतां वादळ जालें म्हणटकीर आमकां आतां दर्या वचूंक मेळना आनी सगळे आमगे उमेदीर पागले आमी नुस्तें मेळ्ळें सगळें बरें आनी एक इतलें हें आनंदाचो क्षण. हांव समाजाचें खरें आमगे अभिनंदन करता सगळे आमगे कमिटीचें. तेमी एक बरो उपक्रम चालू केलो आनी येणाऱ्या काळाक बी अशें उपक्रम चालू दवरता अशें आमकां दिसता आनी देव बरो करूं सगळ्यांक. अखिल गोवा क्षत्रिय पागी समाजान आपल्या 40व्या वर्धापन दिसा निमतान सागर कला मंथन हो कार्यक्रम दवरलेलो. ह्या कार्यक्रमा भितर एक आगळेवेगळी सर्त दवरलेली. तिचें नांव आशिल्लें पागेर मारा नुस्ती काड. ही सर्त आयोजन करपा फाटलो त्यांचो हेतू असो आशिल्लो की जी आतांची पिढी आसा किंवा फुडली पिढी येवपाची आसा तांकां त्यांची प्राचीन त्यांची संस्कृती व्यवसाय आशिल्लो पयलीं त्यांची जाणीव उरची हो त्यांचो उद्देश आशिल्लो. ह्या सर्ती भितर 44 जाण सहभागी जाल्ले आनी 4 जाण जांकां इनाम मेळ्ळा तेंची नांवां जी आसात गौतम पागी, सर्वेश पागी, प्रितेश पागी आनी विकेश पागी. काणकोणचे आमदार आनी गोंयचे सभापती रमेश तवडकरान ह्या सर्तीचें उक्तावण केल्लें. IDS गोवा खातीर काणकोणच्यान भवेश बोरकार.